So there may be various causes, but that is the fact of our polity right now. Call must be taken by our new generation of voters. They must see to it that when elections come or at any time, they will not expect their MLA to serve them with money. MLA expect them to perform. Expect them to perform. आम्ही निवडून येतले हांगा परफॉर्मन्स करतले म्हणून तर आता कितें जाता तूं निवडून येवन मंत्री जावपाक जाय म्हणून तुका आमी वोटिंग करता तशें जावपाक जायना ती दृष्टिकोन बदलपाक जाय हो बदल जाता लोक आपल्यान घडोवन हाडटले त्या वेळार आमचें राजकारण सुदारतलें सरकार सुदारतलें नाजाल्यार हे करप्शन आनी भ्रष्टाचाराचो प्रश्न वचत रावतलो हांवें एकच गोश्टीचो उल्लेख करता 90 सालान काही कारणास्तव आमी एक सरकार केलें भितर म्हाका उपमुख्यमंत्री जावपाची एक पाळी आयली म्हणजे संधी बिंदी म्हणना तुमी संधी शब्द पाळी आयली म्हणजे पाळी आयली ते करपाचें परंतु ज्या वेळार भ्रष्टाचाराचे खबऱ्यो घडपाक लागल्यो आनी उदाहरणां फुडें सरपाक लागलीं त्या वेळार म्हाका दिसता देशांतलें पयलें उदाहरण आसतलें की आमी सांगलें ह्या भ्रष्टाचार आमकां नाका आनी आमकां सरकारय नाका आमी भितरल्यान भायर सरले हे एक घालून दिला आमी एक उदाहरण त्या वेळार घालून दिला उपरांतल्यो खबरी काय फुडाफुडीची राजकारणां भितर तुमी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या वांटेकार जाले म्हणून आज वायट दिसता हय given a chance you would have behaved differently given a chance you would have behaved differently yes in 90 सुद्धा ज्या वेळार चर्चिल आपलो ग्रुप घेवन आमचे कडेन पावला त्या वेळार राणेचें सरकार उडोवचें असो प्रयत्न म्हज्या कडल्यान आनी आमच्या अनेक आमदारां कडल्यान जालो ना कोणी तरी एक 2-3 जाण कारणीभूत जाले त्या गोश्टीक लागून आनी ते शेवटी मागीर कितें सरकार पक्ष फुटला what do you do after that and they have come out a group has come out so you have to either be with them or you don't be with them आमी भितरल्यान मागीर फुडें सरले भायर सरले करून आनी त्या वेळार जेन्ना आमकां 19 मताधिक्य जालें म्हाका म्हाज्या पक्षांत हांव लिडर त्या वेळार महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचो आमकां 18+1 आमदार मेळ्ळे प्रताप सिंग राणेचो काँग्रेस पक्ष तांकां 18+1 मेळ्ळे 2 कावंटर मान जाल्ली बरोबर आमचो राधाराव जाणा तितून केसीस बी जाल्यो तो उलोवपा सोदतात एक मेल्लो उमेदवार निवडणुकेक रावलो आनी 3 इलेक्शनां गेली लोकसभेची गेली आनी एक वेळीची आनी एक 2 गेली कुडतरीची तर 19 जाल्या उपरांत प्रताप सिंग राणे कडेन त्या वेळार हांव उलयलां आनी आमी दोगांनी थारायलें एज अ जंटलमॅन्स एग्रीमेंट हांव तुमचो पक्ष फोडचो ना तूं म्हजो पक्ष फोड नाका दिस वॉज अ जंटलमॅन्स एग्रीमेंट पण आमी एग्रीमेंट केलो everybody else was not gentlemen you are saying don't call them they were not gentlemen I don't call them they were not gentlemen but circumstances were created by which a group came out from Congress आमी आता राजकारण जे सुद्धा उलयतात हे राजकारण जे सुद्धा चलना नाही ते विधानसभा विधानसभेतल्यान बदलपाचे कशे म्हणतात त्या हाजेर विधानसभेच्यान बदलपाचे पहिले म्हणजे कितें आसा की हांव सदांच एक विचार मांडीत आसता की आमचे कडेन हांगा पार्टी सिस्टमाक कॉन्स्टिट्युशनल बेजीस काय ना पार्टी आमची भायर फक्त आतां डिफेक्शन जो कायदो येयलो ताजे पासून ते पॉलिटिकल पार्टीचो उल्लेख त्या 10th शेड्युलान फक्त येता नाजाल्यार भितर कांयच येना आतां संसदीय पक्ष जो आसता त्या पक्षान काळजी घेवंक जाय की आपले जे आमदार सगळे आसा ते वेल प्रिपेर्ड आसतले डिबेटीक आनी हांगा विधानसभेचो जो वेळ आसा तो आमी एकामेकाचेर आरोप करून हे झगडी बिगडी दाखोवप बिखोवप बोब मारप बिरप तसले न करता बोब हांवें असंसदीय शब्द वापरलो एक्सपंज करपाचें की आतां तर हे हो जो वेळ आमी विधानसभेचो वगडायतात तो बरो पॉझिटिव्ह कामां पासत एक विचार दिवपा पासत त्या प्रश्नाचेर तुम्ही म्हणटात ही पॉलिटिकल पार्टीची जबाबदारी आपल्या आमदारा कडच्यान ती तयारी करून घेवपाची कारण संसदीय पक्ष आसता न्ही आपलो विधानसभेचो जो बरोबर प्रत्येक ताजो हे आसता बरोबर ताणें ही जबाबदारी घालूंक जाय दोन्ही ओपोजिशन एज वेल एज रुलींग हांव मुद्दम ताणें विधानसभेचो मुद्दो काडलो आनी विधानसभेंतल्यान बदल घडपा आता अशी काय एक डिबेट जे तुमी स्वता एनरीच जाले लोकांक एनरीच केले आनी ओवरऑल कायदो एनरीच जालो अशें खंयचे याद जाता डिबेट जे विच यू विल पिक एज द बेस्ट वन तुमची कारकिर्दीतले No, debate, there have been many debates there and many have been very positive. But I will narrate one incident. You see, Shashikala Kakodkar had asked a question in the assembly on why
the government, how many government servants have been taught Konkani. That time there was a scheme to teach Konkani to government servants. And as she asked supplementaries, she asked the question of the minister, why should you teach Konkani, she said. Everybody in Goa knows Konkani. This came automatically from her. I was immediately on my legs and I pointed out to the speaker, Speaker sir, order. Mrs. Kakodkar has for the first time admitted something that neither her father nor her party ever admitted, that all Goans speak Konkani. You see, she was trying to make a point, saying that why not Marathi? You understand? And in that, it blurted out because that was the truth. The best part was after that, I met her in the house. She came and shook hands with me and said, you caught me on the wrong foot. I still remember that. You know, it was. See, that sort of things happen. But if it's a matter of long debate, I think there's no time for us to say what was. Absolutely. शिरसाट अशी एक डिबेट किंवा हे जे तुमकां याद उरतले डिबेट याद म्हणजे कितें आहा किंवा इन्सिडंट विधानसभेतलो विधानसभेत इन्सिडंट खूप झाले हांव सदां जेन्ना पळय स्पीकर म्हणून एक वर्सभर काम केलें सामकें त्या टायमार अशे इन्सिडंट्स खूप झाले प्रामुख्यान पयलो इन्सिडंट म्हणजे असो की जे गोवन पिपल्स पार्टीचे 7 जाण पक्षांतून फुटोन गेले तांच्या विरुद्ध डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन अपात्रता अर्ज म्हाज्या समोर आयलो आणि म्हाज्या समोर जेन्ना तो अर्ज आयलो तेन्ना संबंद तेजी ती स्टडी केल्या उपरांत अभ्यास केल्या उपरांत अशें जाणून येयलें की आमचे जे कितें नियम आसा जी पळय नियमावली जी पळय आसा तातूंत स्पश्टपणान म्हटलेलें आसा की जे पळय कितें अर्ज येयल्लो आसा तो प्रत्येकान इंडिव्हिज्युअली व्हेरीफाय करूंक जाय नाजाल्यार तो डिसमीस करपाचें आनी त्या टायमार कितें जालें सगळ्यांनी थंयच्यो सयो मारल्यो आनी थंय तेंनी इंडिव्हिज्युअल व्हेरिफिकेशन करूंक नासलेलें ओन्ली ऑन दॅट टॅक्निकल ग्रावंड आय डिसमीस इट लोकांक अशें जालें की हांव तांकां फावर केलो म्हणून तांकां हांवें सोडलें म्हणून भितर ताचे उपरांत 2 MLAs फुटले रत्नाकर चोपडेकार आनी संजय बानेकार तांकां हांवें डिस्क्वॉलिफाय केले कित्याक 1/3 जायना म्हणून कारण अंडर पारासाचे 1/3 जावंक जाय आसलेलें ते 1/3 जायना म्हणून तांकां डिस्क्वॉलिफाय केले ते डिस्क्वॉलिफाय केल्या उपरांत अशी परिस्थिती एक निर्माण जाली की ते कोर्टान गेले पयलीं स्टे हाडपाक ताका डिस्क्वॉलिफाय करतलो जेन्ना संशय आयलो त्यामुळे कोर्टान गेल्यार कोर्टान स्टे हाडली तेंच्यांनी तो स्टे जेन्ना ती ऑर्डर म्हाजे कडेन हाडून दिली त्या टायमार आय डीड नॉट टेक द कॉग्निजन्स ऑफ इट कारण अंडर पारा 7 कोर्ट हॅज नो ज्युरिडिक्शन कोर्टाक म्हाज्या हितून म्हणजे सभापतीच्या अधिकारान हस्तक्षेप करपाचो खंयचो अधिकार ना तो हांवें मुद्दो लक्षांत घेवन हांवें तेजी ती कॉग्निजन घेतलें ना आनी तांकां डिस्क्वॉलिफाय केलें डिस्क्वॉलिफाय करता आसतना कितें जालें जेन्ना पळय ती येयले तेन्ना ते पयलीं हांव ज्या बंगल्याचेर रावतालो सरकारी बंगल्याचेर थंयसर कोण ना तरी एक अशें धरुया आमी स्वीय सखी येयलो सेक्रेटरी आयलो कोण पर्सनल सेक्रेटरी आयलो बॅग घेवन येयल्लो बॅग घेवन आयलो तो आनी गॅरेजच्या भितून वयर सरपाक कोणें तरी म्हाका सांगलें की तो असो आसा बॅग घेवन येयला आनी कितें हांवें ताका सांगलें तूं धांवडूंक घाल पुलिसेक ताका भितून तूं आनी हें करूं नाका हांवें इमिजिएटली सगळ्यांक फोन लायले प्रेसाक आपयले आनी थंयसूनच हांवें निकाल दिलो हे 2 जाण डिस्क्वॉलिफाय जाले तो निकाल दिल्या उपरांत असो म्हाजे आरोप जालो की हांव बंगल्या वरसून जेन्ना रातच्या रातीक तो हें दिल्लो आसा निकाल दिल्लो आसा तेन्ना हांव बायस म्हणून पण कितें आहा नियमा प्रमाणे सभापतीक खबर आसता नियमा प्रमाणे सभापती ज्या जाग्यार वरसून निकाल दिता ते तेजें ऑफिस आसता तूं घरा वरसून दी नाल्यार तुज्या लॉबीनसून जाल्यार आनी खंयसूनय दी तर त्या तुम्ही बॅग घेनासतना सुद्धा तुमचेर बायस्ड म्हणून आरोप जालो बेसिकली सांगता तो जालो दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट मागीर तेजे उपरांत कितें जालें की रवी नायक डिस्क्वॉलिफिकेशन जालें तो उठला आनी हॉस्पिटलांत वचून GMCन न्हिदलो तो थंयसर न्हिदल्या उपरांत हांव कितें ताका मेळपाक जर वच जाल्यार हो थंयसर फायली बी सगळ्यो सयो करता आसता खेळटा सगळो हो मुद्दम वचून न्हिदला जेन्ना तूं आखो देखा आज जेन्ना तुज्या समोर आसा तेन्ना हांवें कितें केलें ताकाय बी डिस्क्वॉलिफाय केलो तर डिस्क्वॉलिफाय करच्या टायमार आनी कितें सांगता तेजे पयलीं कितें जालें धर्मा तोडणकार जो आसलेलो ताणें एक त्या 7 जाणां बरोबर सही केल्ली तेणें कितें केलें ती आपली सही जी अंडर ड्युरेस आपल्याक जबरदस्तीन ती सही घेतल्या अशे तरेचो एक अर्ज आपल्या राज्यपाला कडेन दिलो आनी एक अर्ज म्हाज्या कडेन दिलो ज्या अर्थी ते ड्युरेसान घेतलेले आसा आनी तो स्वता जेन्ना ते बरोवन दिता आपल्या जबरदस्तीन घेतला म्हणून तेन्ना हे 1/3 जायना कारण 6 जातात 7 जाण जायनात ते 6 जाण जाल्या म्हणल्या बरोबर परत हांवें ताका डिस्क्वॉलिफाय केलो तो डिस्क्वॉलिफाय केल्या उपरांत ते कोर्टांत गेले कोर्टाच्या नंतरच्या काळांत हायकोर्ट जे पळय आसा उच्च न्यायालयान म्हाजो जो कितें हांवें निकाल दिल्लो तो उखलून धरलो पण ताच्या नंतर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयान जेन्ना पळय गेलो हे सगळी केस तर त्या टायमार सर्वोच्च न्यायालयाचोय जो पळय हे आसा न्हू सरन्यायाधीश तोय बी वचून हॉस्पिटलांत न्हिदलो आनी
जो टर्म सोंपता म्हणटा निकाल येयलो आनी तो निकाल असो दिलो गेलो की हे दोग जाण संजय बानेकार आणि रत्नाकर चोपडे डिस्क्वॉलिफाय ते अपात्र आहात. पण त्या टायमार कोर्टान स्टे दिल्ली आणि त्या टायमार ते 7 जाण आसलेले म्हणून रवी नायकाक सोडलो. पण ज्या अर्थी आमी जेन्ना सोबत त्या टायमार पारा 6 वॉज वेल इन एक्झिस्टन्स. सर पण तुमकां हो अनुभव तुमकांय आसा न्ही, कोर्ट निकाल दिता आणि अशे निकाल दिता, सभापती अशे निकाल दिता, हाजो अनुभव तुमकांय आसा. तुम्ही असा अनुभव असे असतातच सगळ्यांना असतात, पण म्हज्याच मुखार अजूनपर्यंत अशी केस येवना. तुमच्या मुखार अजून तुम्ही कोणाचेर तरी निकाल दितले, पण म्हज्या बाबतीन तशें घडिल्लें आसा. तुम्ही कोणा बाबतीत निकाल दितले अशी परिस्थिती अजून आयली ना अशें म्हणटा तुम्ही. But सुप्रीम कोर्टान जेन्ना पळय निर्णय दिलो न्हू तेन्ना कितें जातलो पारा 6 वॉज वेल इन एक्झिस्टन्स. आणि त्या टायमार जेन्ना तूं कोर्टान जेन्ना म्हाज्या निकाला भितर कसलो तरी इंटरप्ट करूं शकना तेन्ना ती परत दोग जाणां कशें काउंट करता. शक्यच ना, करप शक्यच ना. But I was the first beneficiary of the Anti-Defection Act. You see, I was elected in the by-election, arising out of disqualification of Dr. Barboza in Kortali, in Lothuli, and that was the first disqualification under the 10th schedule. So you are the officially first beneficiary. I am the beneficiary. That speaker's disqualification by Dr. Barboza. एमएलएचे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्युशन जे आसा न्ही ते या अँटी डिफेक्शन लॉ भितर आसा. त्या एका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्युशन 1/3 केलेत आणि 2/3 करपा लायले, 2/3 केलेत आणि इंडिव्हिज्युअल करपा लायले. आणि प्रत्येक केस जी आसा ती गोंयच्यान जाल्ली आसा. प्रत्येक केस गोंयच्यान जाल्ली. इतिहास आनी तो गजाल सांगता की जेन्ना पळय हे 7 जाणांक आय गिव्ह देम जस्टीस न्हू, कारण तुम्ही व्हेरिफिकेशन जाल्यार तुमकां डिस्क्वॉलिफाय करूयात. ते केला असताना सुद्धा नंतर जे माझे जो पळय विश्वासाचो जो ठराव जो हाडलो गेलो त्या टायमार 7 जाण काँग्रेसची बरोबर आसले. पण त्याशिवाय आणखी एकूच गजाल सांगता तुका ती कितें जाणा तूं की अशेंच जेन्ना पळय तेंच्यानी अर्ज केलो काँग्रेसीन त्या डिस्क्वॉलिफिकेशनाचो त्या टायमार कार्मो पेगाचो जो इंडिपेंडंट आसलेलो ताणें ताचेर एक सही केल्लेली आनी वयर घातलेली वी द अंडरस्टँड काँग्रेस एमएलएज म्हणून. सो जल्मीन तेजेर परत रिपिटेशन केलें की तो काँग्रेस एमएलए जाला, तो काँग्रेसी जॉयन जाला म्हणून ताणें डिस्क्वॉलिफाय करतो. पण तेणें कितें आहा नॉर्मली आमी अशें म्हणटा तेणें केली सही थंयसर ही वॉज इंडिपेंडंट सपोर्टिंग द गव्हर्मेंट. पण मागीर हांवें घेताचो निर्णय घेताचो असो घेतलो त्या टायमार की ज्या दिसा तेणें म्हाका स्वता कळोवंक आपूण काँग्रेसीक जॉयन जाता म्हणून. तेणें गव्हर्नराक कळ्ळें ना आपूण काँग्रेसीक जॉयन जाता तेन्ना तुमी तें मानून घेवपाक शकना. फक्त सही केल्या म्हणून हय, तो काँग्रेसीक जाला अशें जायना. हय त्या टायमार कितें केलें आय सेड की हो डिस्क्वॉलिफाय जायना. तुमकां सांगपाचो उद्देश कितें आलो जाणा ताका जर त्या टायमार जर डिस्क्वॉलिफाय जर केल्लो जाल्यार कदाचित आमचें सरकारूय उरतलें आसलेलें. पण ते करप मनाक पटली ना. न्याय दिवपाच्या दृष्टिकोनांतून पळयलें. भाई तुमचे कडेन तर भरपूर असे इन्सिडेंट आसतले, प्रश्नच ना. एक काढून गोंयकाराक सांगात. बार्बोजाचें जें डिस्क्वॉलिफिकेशन जालें तो निकाल विधानसभेन अपॉइंट केल्ल्या आमदारान आनी तो आमदार डॉक्टर जल्मी. आज ही डिबेट चालू आसतना म्हाका जल्मीचो उगडास येता आनी जल्मीच्या त्या स्मृतीक हांव आज अभिवादनय करता. कारण आमी सगळे खूब जाण आमी त्या शिकून येतलेच ना अशें न्ही, पण आमच्या सगळ्या मदीं प्रत्येक विशयाचो अत्यंत सखोलतेन अभ्यास करणारो आमदार म्हणून जर पळयलो तर डॉक्टर जल्मी कडेन आमकां पोट दाखोवचें पडटा. विशय कसलोय आसूं तो MBBS आनी MBBSचो अभ्यास किंवा खंयच्या रोगाचो अभ्यास तो जितल्या आत्मीयतेन आनी खोलान वचून करतालो तसोच एखाद्या कायद्याचोय करतालो. जी बिलां ह्या विधानसभेन येतालीं त्या बिलांचो अभ्यास करचो तो डॉक्टर जल्मीन करतालो. आनी तेच्या मदीं म्हाज्या मदीं एक आमचो फर्स्ट क्लास एक रॅपो आमच्या आमदारा मदीं आमी आसतालो. आमी अशें केल्लें की म्हजो चडसो काळ तुका खबर आसा वीद ही ऑपोजिशनान गेली बरोबर. आनी दर विधानसभेच्यान आमी जेन्ना नवे सत्र सुरू जाताले असेंब्ली जाताली त्या वेळार आमी शॅडो कॅबिनेट तयार करताले. साहजिकच त्या शॅडो कॅबिनेटचो मुख्यमंत्री म्हणजे लिडर ते पक्षाचो ते काम म्हाजे कडेन येतालें आनी बाकी मंत्री म्हणटा. आनी आमी सगळ्या आमदारांक तुमी त्या वेळचे डिबेटी जर पळयले जाल्यार डॉक्टर जल्मी हांव उलयतालो, डॉक्टर जल्मी उलयतालो, बाबूसो गांवकार उलयतालो, प्रकाश वेळीप उलयतालो आनी चंद्रशेखर दिवकर किंवा साळगांवकर ही मंडळी सुद्दां काम करताली. अशें सगळे मेळून आमी थंय आनी रातचे आमचे सदांच विधानसभा सोंपली की फाल्यां कितें आसतलें हो सगळो अभ्यास आमी त्या वेळार बसून वांटणी करताले. म्हाका दिसता आज हें घडटा काय ना घडटा हांव नकळो हे तरेन घडटा काय ना. आनी आमी कितें करताले टार्गेट करताले एका मंत्र्याक एक आमदार ताचे एक बॉलर आनी एक ताका बॅट्समॅन त्या तरेन आमी करताले की तूं ताका गड्डर म्हणून ताच्या फाटल्यान तूं राव